जेजू मोगळूदा कितलो मोवाळ इश्टांचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगत आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगत आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो काकुळटाची गेदेवती वीर मोतीचो दर्यो तो वेची गतम्यांक पोटलून धरता आपल्याच रक्तान नळयता बापाक दिता तांकां ओपून कुरपेशेल्याने डयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावता तांचे दयतो एक जाता बापाक दिता तांकां ओपून कुरपेशेल्याने डयता आपलेंच रक्त मांस तांकां खावता तांचे दयतो एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासना तावन मोग करतेल्या मानदाव सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्ट्या संवसारान जी जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपागी सरगारी जा तूं आमचो इश्ट्या संवसारान जीन ही जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपागी सरगारी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमचो सडवणदार आमचो मोगाळ सुमी ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा ताका आमी नमस्कार करया आमी आराधन केलें गायलें गीत दुलोब जेसू मोगाळ उदार
कितलो मोबाळ इश्ट आमचो आमच्या संगात सदांच रावसो हर एका घडये आमकां सांबाळून चलोवचो ताचे बरे कोण आमचो मोग करूंक सकत ताचे बरे कोण आमकां सांगात दिवंक सांगात खंडे जावन दैवीक मोग ताचो आमी वर्णूंक सकना सदांच आमचे संगीत आसचो आमचो इम्मानुएल देव हर एका घडये आमच्या कश्टा वेळार आमच्या नश्टा वेळार आमच्या अनवरा वेळार आमच्या संतोषाच्या घडये हर एका घडये तो आमकां सांगात दिता बोवा पोरबाचे गीत हे दुलोब जेसू मोगाळ उदार वॉट अ फ्रेंड वी हॅव इन जीसस आनी ह्या गीत बरयणारान ताच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट आयलेल्या वेळार ताची मोगाची पतीन मरण पावलेल्या वेळार परत्या दुखांत तो आसतना ताणें बरयलेलें गीत हे कित्याक त्या कश्टांत ताच्या त्या एकसूरपणांत ताचो मोग सांडलेल्या वेळार सोम्याचो मोग ताणें अनुभव केल्लो सोम्याचो सांगात ताणें अनुभव केल्लो आनी हो जीव अनुभव ह्या गिता रुपार आज आमचे मदें आसा खंडीत जावन हर एक फावटी हे गीत आमी गायत आसतना तस्सो दुलोब जेसू आमचो इश्ट आमकां सांगात दिवचो देव परत परत आमकां बासयता आमकां बरवशान भरता आमकां धैर्यान भरता आमकां तो सांगता भिये नाका भावा भिये नाका भयणी तुजें दूख हांव जाणा तुजे कश्ट हांव जाणा तुजी बेजाराय हांव जाणा तुजे समस्ये हांव जाणा ह्या तुज्या कश्टा मदें हांव तुजे संगी आसा तुका आयकोंक हांव आसा खाळोकांत तूं चलताय जाल्यार तुज्या मेटांक हांव उजवाड दिता ओय म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सोम्या संगी चलोवंक आमी प्रयत्न करया ताच्या उल्याक पाळो दिवंक आमी हर प्रयत्न करया तुजें उतर आमी आयकोवया तुज्या उतराची बुजवण ताच्या उतराचें धैर्य ताच्या उतरांचो आदार खंडीत जावन आमच्या जिविताक आमकां सांबाळून व्हरता आमच्या जिविताक उजवाड दिता आमचें जिवीत ह्या संवसारांत चलोवन व्हरता तर सोम्याच्या आराधनांत हो वेळ करशीया दया करून आमी बसया आनी सोम्याचें आराधन करून आमी एक आराधनाचें गीत गावया कलत्या काळजा करता तुका नामा भक्ती मना कलत्या काळजा करता तुका नामा आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता स्वादी
sacramenta. जिविताचो हुंडो तूं आमकां मोगासो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगासो. ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां. तुजो सांगात आशिता तुजी कृपा लालिता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता. आराधन आराधना स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधना स्वादी सक्रमेंता. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो. समाधानेसो प्रकाश पावकोसो. समाधानेसो प्रकाश पावकोसो. संसाराचो उजवाड तो काळोख धांवडावसो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो. समाधानेसो प्रकाश पावकोसो. समाधानेसो प्रकाश पावकोसो. तुका मेळूंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां. तुका मेळूंक आशिता आत्मीक सकत लालिता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता.
हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका जेजू अर्गां तुका जेजू होगलाब तुका जेजू होगलाब तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका स्तुति जेजू तुका जेजू स्तुति तुका जेजू वंदन तुका जेजू वंदन तुका जेजू आराधन 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 तुका जेजू मुगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आम्ही सुम्याच्या आराधनांत वेळ करसून आसा ताचो सांगात आमी बघून आसा आनी विशेष जावन देवाचे उदर नियाळ करता आसतना आमच्या मुखार आसा विशय जॉबाच्या जिविताचेर एक दिश्ट घालून कशें ताच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळारी ताणें देवाच्या कुशेक खालती मान घाली आनी हो विशय नियाळ करता आसतना आमकां हर एकल्याक अपवणें आसा आमच्या जिवितांत जायते फावटी चडून घडता अणवारां येतात एक फावटी जगलाणें गडगडो मारलेले बरी जिवितांत नास घडता आनी हें स्विकार करूंक आमकां मस्त कश्ट मारता आनी ह्या वेळार हें स्विकार करूंक आमकां आमचें आसता कितें साध्य जायना आनी ह्या वेळार आमकां देवाचो आदार गरज आसा खंडीत जावन देवाची कृपा आमकां गरज आसा देखून आमच्या जिवितांत कितेंय घडोवन दी तें सोम्याच्या दिश्टे भायर घडना सोम्याच्या कुशेच्या विणें तें घडना देखून जें कितें घडता तें सोम्याच्या कुशे प्रमाणे घडता म्हणलें भावार्थान आमी स्विकार करूंक जाय कशें मोरयेन देवदूताक गब्रियल बुडव्यान बरी खबर हाडून आयलेल्या वेळार तिणें म्हणलें तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं आमी म्हणूंक जाय हर एक फावटी आमच्या जिवितांत सोम्याच्या कुशे प्रमाणे जावं म्हणून ह्या वेळार आमी सोम्याक म्हणुया आमच्या जिवितांत विशेष जावन आमी चिंतनातले संगती करता आसतना सोम्याच्या कुशेक घालती मान घालूंक आमकां शिकय म्हणून तुमची जबाब तुज्या कुशेक हांव घालती मान घालता तुझी कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या म्हज्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता सोम्या जेजू म्हजें जिवीत अणवरांत संपडता आसतना तुज्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या सकड म्हाका समजूंक सकनातलेल्या वेळार तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या पिडेंत हांव अडसत आसतना तुज्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या म्हज्या जिवितांत समाधान हांवें ओगडावन घेतलेल्या वेळार तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या हांवें हाती घेतले योजन ते पंथाक पावनातलेल्या वेळार तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या हांवें मागलेले म्हाका मेळनातल्या वेळार तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या म्हजें जिवीत निराशेंत बुडता आसतना तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या म्हाका समजूनची कोणूच ना म्हणून हांवें चिंतून आसतना तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगला सोम्या म्हज्या जिवितांत अवचित मरणा जावन व्हडा दुखांत हांव सांपडता आसतना तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता मगाच्या मनशाचो वेगळा सार म्हज्या जिवितांत आयलेल्या वेळार तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता म्हज्या कुटुंबांत समस्यांनी रेवड घालता आसतना तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता म्हज्या कुटुंबांत कितें हांवें आलोचन केलें ती संगत घडनातल्या वेळार तुझ्या कुशेक हांव खालती मान घालता पळय मगाच्या भाव भयणीनो जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी आशिल्ल्यो आमी मागल्यो ती घडनात ह्या वेळार आमी सोम्याच्या कुशेक खालती मान घालूंक जाय अशें जावन जिणेंत कश्ट आयलेल्या वेळार तोच आमचो भरवोसो म्हळ्यार ताजेर भरवोसो आमी दवरया आनी जिणेंतल्या कश्टा वेळार हें गीत आमी गावया दयाकान आमी उबी रावया जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखा दुखांनी सूख रसलो तसो सांबाळता सदा जिणेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुखा दुखांनी सूख रसलो
सांभाळता सदा चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो बोंद पर्या लागीस हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो बोंद पर्या लागीस हांव तुज्या थंडेत सांप्रताना अंकारातल्या त्या पासान कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा थंडीत सांप्रताना अंकारातल्या त्या पासान कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायना का कंगाल जायना का असतलो बोंद पर्या लागीस हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का असलो बोंद पर्या लागीस हांव तुज्या चंचल जायना का कंगाल जायना का असलो बोंद पर्या लागीस हांव तुज्या दायकन बसा देवाचे उतर आमी आयकुया जोबाच्या पुस्तकांतल्या वासाप एका दिसा जोबाचे पूत आनी ताच्यो धुवो आपल्या मलगड्या भावाच्या घरा जेवताली आनी दाखोवन सोरो पियेताली तेन्ना एक दूत जोबाशी आयलो आनी ताणें म्हळें बैलांक जोताक बांदल्लें आनी गाडवां तांच्या बगलेक सरतालीं तेदवा साबेयांनी तांचेर धाड घाली आनी तांकां ते व्हरून गेले तांणी सेवकांक तालवारींनी जिवेशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तो आनीकय उलोवं नासता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें आकाशांत हांव देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बकऱ्यांक तांच्या गोवळ्यांक लासून उडयले हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तो आनीकय उलोवं नासता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें खालदेई 3 दळांनी आयले आनी तांणी खरी स्वाधीन करून व्हेली तांच्या राखण्यांक तांणी तालवारींनी जिवेशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तो आनीकय उलोवं नासता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या मलगड्या भावाच्या घरा जेवताली दाखोवन सोरो पियेताली तेन्ना अवचित अरण्यांतलें एक वादळ आयलें आनी ते घराच्या चारी कोणशाचेर मारले घर त्या तरणाट्यांचेर पडलें आनी ती मेलीं हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तेन्ना जोब उठलो आनी ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले तो धरणीर सर पडलो आनी ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून वेतलो सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पाता करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलच अनुचित उलोवंक ना देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार
विनगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विनगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी तुमी पेपराचेर वाचलें जाल्यार वा तुमच्याच कुटुंबांत तुमच्याच मोगा संबंदांत तुमी पळयलें जाल्यार जायतीं अवघडां घडून आसात, जायतीं मरणां घडून आसात. आनी विशेश जावन हें कोरोना वॅक्सीन सकट जाल्या उपरांत आमकां सगळ्यांक एक गजाल हो मस्तेर कसलो म्हूण समजना. तरणाटे काळजागात जावन मोरचे जायते आमी पळयता. आमचे मोगाची मनशां, आमच्या कुटुंबांतलीं मनशां मल्यांत. आनी हे पळयतना, हें देखतना मस्त बेजार जाता, मस्त दूख भोगता. एकलो मनीस उठोवन गेल्ले बरी कुटुंबांत जावन वेता. एक काजारांत आसलो व्यक्ती नास करून आसतना एकलो थंयसर मरण पडटा. थोड्या दिसांनी हांवें वाचलें पेपरार एकलो बस ड्रायव्हर बस सोडता आसतना काळजाघात जावन मेलो आनी ते बस आपटालें आनी कोणाचो जिवाचो नाश जालो. आनी एकलो फेस्ता बरोबर जेवण करून आसतना थंयसर पडलो आनी मेलो. म्हजोच एकलो इश्ट सिटी पिरकेजीचो एकलो सकाळीं म्हाका मेळ्ळो. सेमिनारीक तो आयिल्लो, त्या इगर्जेन फेस्त आसलें आनी इगर्जेक मस्तो आदार दिवचो व्यक्ती, बरो मनीस, सगळ्यांच्या गरजांक पावचो. सकाळीं मेळ्ळो म्हजे लागीं भुवा पुरबायन उलयलो, इल्लेशे जोक्स पुरा केलें आनी राती म्हाका मेसेज 9:30 वरार तो फेस्ताचें जेवण कुटुंबा सांगाता, सेरा सांगाता. जेवण करतना थंयसरच कसलालो आनी काळजाघात जावन सरलो. म्हज्या कुटुंबाक हांवें भेट केली. परतें दूख थंयसर, परती बेजाराय, स्वप्नांत सयत चिंतूंक जायना तसलें थंयसर घडलां. आनी परत सनीन जायचें जाल्यार परत एखाद्या सामान्य नॉर्मल जिविताक येचें जाल्यार कितलो काळ जाय, कितलो वेळ जाय. तें दूख काळजांत अशें रोमलां की आनी मुखार तें आदलें जिवीत ना म्हणलें बरें. तो संतोषच तांच्या कुटुंबांतलो नाश जाला. हांवें एक दाखलो मात दिलो आनी कितल्या कुटुंबांनी, कितल्या घरांनी तरणाटे ल्हान प्रायेची एकच फावटी मरण पावोन आमचे मुखाल्या दोळ्या मुखलो नापायज जावनचें आमी पळयता. स्विकार करूंक भोव कश्ट. कित्याक अशें घडटा? कोरोना वरवीं गी, वॅक्सीन काण गेल्ले वरवीं गी आमकां कळीत ना. आनी की सारको एक सरकारां जावन जावंक पुरो वा धाकटेरां जावन सामान्य एक अभिप्राय कोणाय जावन येवंक ना. दुसरे अभिप्राय थंयसर उसारतात, मात शिवाय एक अधिकृत रितीन कोणेंय एक वाक्मोल दिल्लें ना. पूण मनशा जिवाचो नाश जावनूच आसा, मनीस मरणूच आसा. आनी कोणाक केदाला म्हणलें आमकां समजना. आनी मुखाच्या भाव भयणीनो, हें सगळें घडता आसतना आमकां मतीक एक सवाल येता, देव कित्याक अशें कश्ट येवंक सोडता? देवान म्हज्या कुटुंबाक कित्याक अशें केलें? म्हज्याच मोगाच्या मनशाक अशें कित्याक केलें? कित्याक देवान ताका काडून व्हेलो? कसली सूख ताणें केल्ली आसा? कसले पाताक ताणें केल्लें आसा? आमच्या कुटुंबाक कित्याक अशें? सवालां जायतीं आसात, सबार सवालां आसात. आनी ती सवालां चिंतून मत विरार जाता, मतीक धोको बसता. पूण जाप मेळना. कोणेंय कितें सांगल्यारी आमकां ती जाप मेळना. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, असल्या परिस्थितींत एकलो व्यक्ती पाशार जाता आसतना ताच्या जिवितांत जायत्यो संगती थंयसर घडटात. पयल्यान तें दूख येता आसतना तो रागान पडटा, देवा लागीं रागार जाता. उपरांत तो देवा लागीं आर्ग्यू करता, देवा लागीं चर्चा करता, कित्याक देवा अशें केलें? मागीर जाप मेळना. मागीर तो निराशी जाता. कोणाय लागीं उलोवंक नाका, मागणें करूंक की म्हण येना. हे हंत पयले रागार पडटा, मागीर देवा लागीं वाद विवाद करता, मागीर जाप मेळना, निराश जाता. आनी सावकास जिवितांत ते स्विकार करूंक प्रयत्न करता, देवाची खुशी समजोवंक प्रयत्न करता. मुखाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिशेन आज ते वासाप आमी आयकलें,
जोबाच्या जिवितांतले हे वासाप जोबाच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय. हांवें ल्हानशें एक मात्र वासाप काडलें. सगळो जोबाचो बूक आमी वाचूंक जाय. थंयसर आमकां कळून येता जोबाच्या जिवितांत असले एक कश्ट येता आसतना ताची पयली प्रतिक्रिया हांवें वाचली, परत हांवें वाचले, पूण थंयसर आखेर जायना. हो सगळो बूक 40 अध्याय थंयसर आसात आनी ह्या 40 अध्यायांनी जोब ताच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट आयलेल्या वेळार, सगळे नाश जाल्ल्या वेळार, ताजे कुटुंब, ताजी भुरगीं बाळां, ताजे ग्रेस्तकाय, ताजी सेवकां सकट नाश जाल्लेल्या वेळार तो हे कशें ताच्या जिवितांत एक पंतवान जावन स्विकार करता आनी सगळ्या समस्यांत कशें ताजी प्रतिक्रिया दाखयता तें आमकां सर देवाच्या उतरांत वाचूंक मेळटा. हाच्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर ताजे कामाचे मनीस सेवक थंयसर ताका येवन खबर दितात. एकलो येवन म्हणटा तुजे आस्त बदी गेले, आनी एकलो म्हणटा तुजी मनजाती नाश जाले, आनी एकलो म्हणटा तुजें घर कोसळून पडलें, तुजी भुरगीं बाळां मास जालीं, मरण पावलीं. एका फाटल्यान एक, एकलो आखेर करतना आनी एकलो पावता, आनी एकलो आखेर करतना आनी एकलो पावता. आनी अशें पाठापाट म्हणले बरी एकाच दिसा सगळे निसंतन जावन वता. जोबाच्या जिवितांत कांय उरना, उरता म्हळ्यार ताजी बायल मात्र. आनी ती तिका आकारांदाय करता. ती ताच्या त्या कश्टांत सांगात दिवच्या बदलाक ती ताका देवाचेर दुबाव उसारूंक, देवाचेर शिराप घालूंक ती ताका ताळणी हाडटा. पूण ह्या वेळार जोब हो सगळो विशय, हे सगळे कश्ट ह्या वेळार तो कसो देवा लागीं संवाद करता हाच्या देवाच्या उतरांत आमी थोडो वेळ नियाळ करया. पयल्यान आमी वाचलें, आयकलें, पयली प्रतिक्रिया ताजी तो म्हणटा हांव विणगो जावन ह्या संवसाराक आयलो, विणगोस पाटी बेतलो. देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. थंयसर आखेर जालें म्हूण आमी चिंताव ना. थंयसर आखेर जायना जोबाचें उलोवणें. थंयसर जोबाचें संभाशण आखेर जायना. कित्याक तोय म्हजे बरी तुमचे बरी एक मनीस. एक पटी तो बाबार्थ उसारलो वय, पूण तो मुखार आमी वाचता जाल्यार ताकाय जायतीं सवालां येतात, जायते दुबाव ताका येतात. आनी ह्या वेळार थंयसर त्या कश्टांत आसतना ताच्या आंगाक पिडा येता, ताच्या आंगार फड आनी पडटात, ताचें मांस आनी कुसता, घाय ताका जाता. आनी ह्या वेळार तो कालें करता, मातयेचे कुडको मडकेचो मातयेच्या मडकेचे कुडको काण घेता आनी ते घाय तो पुसता. तितले कश्ट ताका येतात. आनी ह्या वेळार ताजे नीज सवालां भायर येतात. आनी ह्या वेळार ताजे तेग इश्ट ताका मेळटात. ताजे इश्ट तेग इश्ट ताका बुजवून दिवंक म्हूण येतात. आनी थंयसर सगळें संभाशण त्या मुखल्या अध्यायांनी बरोवन घाल्लें आसा. आनी ते इश्ट जावन आसात एकलो एलिफाज, एकलो बिदाद आनी एकलो जोफर. हे तेग इश्ट थंयसर येतात. आनी ताका बुजवून दिवंक आयलेले व्यक्ती जोबाचेर अपराध म्हणटात, जोबाक दुर्सादात आनी म्हणटात जर तुज्या जिवितांत अशें घडलां, तुज्या जिवितांत असलें एक अनवर आयला, तर तुवें कालेमिनीक सू केलाय, कालेमिनीक तुवें पाताक आदारलाय. ना जाल्यार असले कश्ट येवंक चान्सच ना. आमचें संभाशण तशेंच. जायते फावटी आमच्या वाड्यांत कोणाक एकल्या कितें घालें जाल्यार आमी तक्षण म्हणजे ताणें कालें कितें केलां देखून देवान ताका दिला शिक्षा. आनी तेच बरी ताजे तेग इश्ट उलयतात आनी म्हणटात तुवें कालेमिनी अपराध आदारलाय, देवाच्या विरोध तूं केलाय, कोणाक तुवें अन्याय केलाय, देखून तुका भोगूंक मेळटलें. देखून 4व्या वस्वरांत 7व्या वळींत एलिफाज जोबाक म्हणटा चिंतून पळय. तो म्हणटा चिंतून पळय, अपराध बीन कोणाचो मनी नाश जाला गी, पाता करून आसणारा असो कोणाचो मनी नाश जाला गी, प्रामाणीक मनीस खंय म्हणी नाश जाल्लो आसा गी. कले एक राजाव एक सवाल जोबाच्या मुखार तो घालता. तेच 8व्या वस्वरांत 3ऱ्या वळींत बिदाद आनी एक सवाल घालता जोबाक. देव कितें आनी तिचें फर्मान दिता, देव कितें आनी तिचें फर्मान दिता, तुज्या पुतांनी देवा विरोध पाता केला देखून देवान तांकां शिक्षा दिल्या. आमचे उलोवणेच ते उलयतात. देव केदेला आनी तिचें फर्मान दिना. सगळे आमची पत्यांनी आमचो भावार्थ. तुज्या पुतांनी मिनी काले मिनी अन्याय केला देखून देवान शिक्षा दिल्या.
जोफार पळया, जोफार येवन ताका दुर्सादान म्हणटा 11व्या स्वरांत 6व्या वळेंत, देव तुज्या अपराधाचे लेख विसारून आसा. देव तुज्या अपराधाचे लेख विसारता. उडास दवर, उडास दवर. आनी ह्या वेळार जोब कितें करता? जोबा कळीत आसलें ताणें कितेंच अपराध करूंक ना. देवाचें उतर जोबाचो पुस्तक आराम करता आसतनाच म्हणटा देवाचें उतर, जोब जावन आसलो एक नितीवंत मनीस. देवाचें उतर 1 स्वर 1 वाक्यत म्हणटा, उज गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाचें उतरच ताका पयलें साक्ष दिता, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भियोन चलतलो आनी वायटाक पाट करतलो. देवाक भियोन चलोवचो आनी वायटाक पाट करचो. आनी हे जाल्या मनशांक ताजे इश्ट दुरसोन म्हणटात, तुवें कालेमिनी अपराध केलाय, कालेमिनी चूक केलाय, तुवें करना जाल्यार तुज्या कुटुंबान मिनी केला. आनी ह्या वेळार जोबाक तडूंक जायना. पयलें ताणें म्हणलें देवा सगळें तुवें दिलें, तुवें पाटी वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. आनी तसो जोब आतां उलोवंक सुरू करता. आनी तें उलोवंक वासी जाय आमी. भोव अपुरबायाची उतरां आमच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार आमकां कितें देवा लागीं सांगूंक जाय कळना जाल्यार जोबाचो पुस्तक वाचा, मुखले वाद्याय वाचा, दिसाक एक चॅप्टर वाचा. थंयसर तुमकां समजता जोबाचे कश्ट, जोबाच्या काळजाचे धडधडे, कितें ताका भोगूंक मेळटा हें सगळें तो देवा लागीं विचारता. देवा लागीं तूं दुरसाता, देवा कित्या खातीर तूं अशें करताय? तूं जाणाय हांव बरो आसा, हांवें कितेंच वायट करूं ना, हांवें सूख करूं ना, हांवें पाताक आदारूं ना, म्हूण तूं जाणाय, तर कित्याक म्हजी परिक्षा करताय? तो देवा लागीं जायती सवालां विचारता, जायती सवालां विचारता. पूण म्हाका भाव भयणीनो, देव कितें करता? देव जोबाक जापी दिता गे? जापी दिना. जोबाच्या पुस्तकाची सोबायस ती कश्ट जावन आसा एक मिस्तेर. तुज्या कश्टाचो मिस्तेर तुका केदींकच जाप मेळना. देखून आमी इंग्लिशांत 2 शब्द वापरता, एक प्रॉब्लेम म्हणटा आनी एक मिस्ट्री म्हणटा. समस्यो आनी मिस्तेर. खंयचो एक समस्या येवन दी, ताका जाप आसा, ताका परिहार आसा. पूण मिस्तेराक जाप ना. मिस्तेर समजोंक जायना तसलो एक विशय, तो एक गुपीत विशय, ते समजोंक जायना. मिस्तेराक आमी खालती मान घालूंक जाय. देखून मरण जावन आसा एक मिस्तेर समस्या न्हय, कश्ट एक मिस्तेर समस्या न्हय. देखून जोब देवा लागीं जायती सवालां विचारता, दुबाव विचारता, कश्ट विचारता, म्हाका जाप दी देवा म्हूण तो मागता. कशें आमच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार देवा लागीं विचारता की तेच बरी जोबी देवा लागीं विचारता. आनी देव कितें सांगता? देव कशें एक आवय एक ल्हान भुरगें रडता आसतना, जोर रडता आसतना आवय गालें करता, त्या भुरग्याक हातान घेता आनी भायर व्हरता आनी मळब दाखयता, सूर्य दाखयता, संद्रम दाखयता, हे सगळ्याची सोबाय दाखयता आसतना त्या भुरग्याक आपूण कित्याक रडता म्हणलेंच विसरता आनी मौन जाता. तेच बरें घडटा जोबाच्या जिवितांत. देव जोबा लागीं सवाल विचारता, हो संवसार आसतना तूं खंय आसलोय? ह्या संवसाराची बुन्याद घालतना तूं खंय आसलोय? हे सूर्य आनी चंद्र आसतना तुवें खंय आसलोय? सागराची गुंडाय तुवें पळयलाय गी? मोळपाची उंचाय तुवें पळयलाय गी? नेकेत्रां कितली आसा तूं जाणाय गी? ह्या संवसारी मनजाती कितली आसा तूं जाणाय गी? देव जोबा लागीं सवालां वयर सवालां वयर सवालां वयर सवालां विचारता. आनी जोब हे सगळें आयकता आसतना शेर मेळून वता, खालतो जाता, ताका तोंडांत उतरां येनात, जापच येना ताका, कितें उलोवचें म्हूण ताका कळना. ताणें विचारले सवाल एक, देव दुसऱ्यांचो जाप दिता म्हणलें बरें बघता. देव ताका हें सगळें सांगता, पूण एक मात्र ताच्या सवालाक जाप दिना. कित्या खातीर हे कश्ट आयले ते देव ताका सांगिना. आनी हें सगळें देव ताच्या मुखार ह्या सगळ्या संवसाराची गुंडाय, ह्या रचण्याची उंचाय सोबाय जोबा मुखार दवरता आसतना जोब निर्लिप्त जाता, शांत जाता. आनी तो म्हणटा, देवा लागीं म्हणटा, म्हाका समजना तसल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो,
ती जावन ताची जानवाय जोपाची जानवाय जावन आसा ती म्हाका समजनात म्हज्या गिन्यानाक मिकपोवची संगती विशांत हांव उलयलो म्हज्या गिन्याना भायर आसल्या वस्तू विशीं हांव उलयलो आनी देव अकरेक सगळें ताका पाटी दिता ताणें कितें नास जाल्लें सगळें ग्रेस्त काय देव ताका पाटी दिता म्हज्या सवालाक जाप एक दिना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाचें उतर आखेर जाता आसतना आमकां परत देवाचें उतर म्हणटा ह्या सगळ्यांत जोबान देवाचे विरुद्ध कितेंच सूख आदारूंक ना देवाच्या दृश्टेंत तो निर्दोशी जावन उरलो निर्दोशी जावन उरलो मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जोबाचें जिवीत आज जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडता आमकां सवालां येतात आमकां दुबाव येतात आमकां कश्टान वरां येतात आनी ह्या वेळार कितें सांगत जाय आमकां कळीत जायना नव्या सल्ल्यांत आनी एक प्रतिरूप आसा जोबाचीच प्रतिरूप म्हणयत मोरे माय आनी त्याच मोरये मायेक त्या देवदूतान कितल्यो बऱ्यो अपुर्बाच्यो बसवण्यो दिल्ल्यो बरी खबर हाडटाना तुज्या पुताक देवाचो पूत म्हणटलें सडवणदार म्हणटलें आनी तो पूत कुर्सामळी त्या कुर्सार उमकलोन आसा आनी मोरी माय कुर्सामळी आसा तिकेय समजोंक ना पूण तिणें दुबाव सारूंक ना तिणें देवाच्या कुशेक घालती मानगाली जे देवबान म्हळें मोरयेनी म्हळें तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें थंय जावं हांव सर्वेस्पुराची साकर न मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कश्ट येताना आमकांय दुबाव येतात राग येता बेजारा येता सवालां उसारता हांव पूण आमी ह्या सगळ्यांत पाताक आदारूंक नजो गुन्यांव आदारूंक नजो म्हाका राखरे कितलेंच म्हणूंक जाय देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव सदैव जावं मुरयेन सांगलेलें बरी तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें थंय जावं तुज्या कुशे प्रमाणें म्हजें थंय जावं देखून देवाच्या कुशेक घालती मान घालूंक आमी शिकोवंक जाय आमच्या भावार्थाची परीक्षा कशें भांगार उज्यांत चुकतात परीक्षा जाता तेच बरी आमच्या भावार्थाची परीक्षा देखूनच सांग पेद्रू म्हणटा आपल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत कशें भांगार उज्यांत पारखितात की भांगरा परा चड मोलादीक तुमचो भावार्थ म्हळ्यार ताच्या घिसडीत रितीन आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता आनी ह्या भावार्थाच्या परीक्षेंत जायते वन जावंक म्हाका साथ दी गी म्हज्या भावार्थांत थीर रावंक गुंड रावंक म्हाका साथ दी गी केदला देवाच्या कुशेक आमी घालती मान घालता म्हज्या भावार्थान घट रावता तें जाल्यार मात्र म्हज्या भावार्थांत जैत येवन जाता जशें मोरयेन देवाच्या कुशेक घालती मान घाली कशें जोबान तो निर्दोशी उरलो गी आमच्या जिवितांत गुन्यांविने निर्दोशी उरोवंक आमी प्रयत्न करूंक या देवाच्या कुशेक घालती मान घालूंक शिकया उबी रावया देवाच्या कुशेक घालती मान घालून एक गीत आमी गावया आपले तुजी खुशी करूंक करून हावेदा सर्वेस्परा आपली तुझी खुशी करून हावेदा सर्वेस्परा सर्वेस्पुराची वाट पळोवन आसा आशेन हांव राखून रावता थयेन मुजेर ताणें दिश्ट घाली भोग म्हजी आयकली आपली तुझी खुशी करून हावेदा सर्वेस्परा तुजी खुशी तर करूंक देवा व्हड संतोष भोगता म्हाका तुजें धर्मशास्त्र काळजांत म्हज्या रोंबोन आसा देवा आपली तुझी खुशी करून
हालेलुया हालेलुया कर आमी बसया कोणाक जर दिमी घालूंक जाता दिमी घालया कोणाक कस जातात आनी बसयेत अशें जावन ह्या वेळार आमच्या गरजां खातीर आमी मागया अशें जावन विविध गरजो घेवन हांगासर आमी जमल्या चालवरच्या मजतीन एवकारिस्तांतल्या सोम्या लागीं आमच्या काळजाच्या हत्रेक उसारूंक आयल्या खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कश्ट आसात बेजाराय आसा दूख आसा बेजाराय आसा आमचें समाधान आमी होगडावन घेतला विविध कारणांक लागून सक्रामेंतांत खंडीत जावन सोमी आमकां आयकता आनी जेजू लागीं आमी उसारले अशें जावन आराधनाच्या वेळार ह्या पवित्र वेळार काळजांत जावन भावार्थान आमी मागता जाल्यार खंडीत जावन तो आमकां निराशे करिना आमकां तो संगात दिता आमकां सांबाळ व्हरता आमकां धैर्यान भरता आनी नव्या हुरूपान नव्या जिवान आमकां भरता आमचे कश्ट स्विकार करूंक तो आमकां धैर्य दिता त्या कश्टांत जिविताचो अर्थ सोदूंक तो आमकां आदार दिता ह्या कश्टा वेळार सगळें मुक्त जालें सगळे दरवाटे धंपले वाट बंद जाली म्हूण आमी चिंतल्या रे थंयसर सोमी नवी वाट आमकां दाखयता नवो दरवट आमकां उगडता आनी सोमी दुसऱ्या एका रितीन आमची वाट चलोवन व्हरता आमी चिंतिनातले बरे आमी आशेनातले बरे सोमी आमकां वाट व्हरता ताचेर गुंड भावार्थ दवरल्यार केदींकच तो आमकां सांडून घालींक ना देखूनच किर्तनकार 20 आनी 3 किर्तनांत म्हणटा सोमी म्हजो गोवळे कांयच म्हाका उणें ना कालक्या फालक्यांनी हांव चलतना अंधकारांत हांव चलतनाय सोमी म्हाका चलोवन व्हरता कित्याक तो दांडो जे भेद म्हाका रक्षण दिता खंडीत जावन तो सोमी आमचो गोवळी जावन आमकां सांबाळून व्हरचो तसलो आमकां आदार दिवचो तसलो ह्या सोमया लागीं आमी मागया पवित्र सभे खातीर बाबा साहेब गोवळी याजाक धार्मीक भाव भयणी तांकां विशेष मिसांव दिल्ले आसा पवित्र सभेच्या भुरग्यांक ताच्या कश्टा वेळार बुजवण दिवंक ताच्या कश्टा वेळार सोम्याचो संगात दिवंक एका गोवळ्याचें मिसांव करूंक सोम्यान तांकां वेंचून काडला अशें जावन शेळयांची जतन घेवचें दिसलें मिसांव आनी ह्या मिसावांत सोमी तांकां सांगात दिवं दी तांकां बळ दिवं दी अशें जावन कश्ट आसल्या मनशांक सोदून काडून तांच्या दोळ्यांची दुखां पुसूंक आनी ते मिसांव सोम्याचे मिसांव करूंक आनी कशें सोम्यान सांगलेलें बरी हे आतां तुमी समेस्त कश्ट जाल्या न्हू वजन वयतल्या न्हू म्हजे लागीं येया हांव तुमकां विशय दितलो तसो सोम्याचो मोग सोम्याचो सांगात तांच्या मिसांव मुखांत्र करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सोम्या आयकमचे प्रार्थने सोम्या आमी मागया आमच्या राज्या खातीर मुखले दीस आमच्या राज्यांत एलिसावाचे आमच्या देशांत आमच्या गांवांत बरो सरकार येवचे खातीर आमी मागया बरें मुखेली आमकां फावो जावचे खातीर मागया धर्मा मध्ये वीक ओमचे दिसले न्हय मगर धर्मा मध्ये समाधान मोग ओमचे दिसले सर्व धर्माच्यांक सांगात हाडचे दिसले शांतीन चलोवचे दिसले बरें मुखेली आमकां फावो जावं दी आनी ह्या मुखांत्र लोकांच्या कश्टांक पावचे दिसले दुबलिकाय उणी करचे दिसले लोकांच्या बरेपणा खातीर वावर करचे दिसले बरे फुडारी
आमच्या गांवांत उपजोवन येवं दी बरो सरकार आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागया आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया आयकमचे प्रार्थने सुमिया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्तां आसात कश्टान आसात अणवरांती आसात दुखांती आसात ह्या कश्टा वेळार निराशिती जाल्यांत बरवसतांनी सांडल्यांत ह्या वेळार सम्या तांच्या खातीर मागया अशें जावन टी व्ही माध्यमा मुखांतर ह्या आराधनांत पात्र घेवच्या सर्व पिडेस्तां भाव भयणी खातीर उतर प्रायाच्या भाव भयणी खातीर मागया देवाचे उतर तांणी आयकलां सम्याच्या आराधना ती करून आसात तस सम्याचो सांगात तांच्या जिवितांत तांणी अनुभव करूंक ह्या तांच्या कश्टा वेळार सोमी तांकां सांडून घालिना सोमी तांचो मोग करता सोमी तांकां सांगात दिता सोमी तांकां धैर्य दिता सोमी तांकां कुरपेन भरता म्हणल्यार तें धैर्य म्हणल्यार तो विश्वास तो भावार्थ तांच्या जिवितांत घट करूंक सोमी तांकां आदार दिवं दी तांच्या कश्टांत सोमी तांकां धैर्य दिवं दी त्या पिडेतांवर तांकां सुडका दिवं दी म्हूण आमी मागया आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर आज मंगळुरांत फाटल्या दिसांनी पेपरांत तुमी वाचलें जाल्यार ड्रग्साचे मस्त समस्ये उपजोवन आसात शिकलेले विद्यार्थी अशें जावन वैद्यकीय क्षेत्रांत आसले दिसले भलायकी क्षेत्रांत वावुरचे दिसलेच ह्या ड्रग्साक बली जाता आसतना कसली एक परिस्थिती कसले एक खर्ग आमच्या गांवांक आयला चिंतना भें लागता जर चिकित्सा दिवच्या वैद्यकीय क्षेत्रांत अशा विद्यार्थीनीच असल्या वस्याक बली जालें जाल्यार तर कसली आशा उरली हो एक होस आमच्या गांवांत येता आसतना आमच्या युवजनांक भुरग्यांक सोम्यान सांबाळूंक जाय आज मंगळूरच्या जैलांत जायते आमचे क्रिस्तांव तरणाटे ड्रग्साक बली जाल्ले बंदिवान जावन कुसोन आसात कश्टान आसात वायट सवयांक बली जाल्यांत तांचे खातीर मागया ह्या बंदपासांतले सोमी तांकां सुटका दिवं दी सोम्याची दैवीक मजत सोम्याचो दैवीक हात तांकां गूण करूं दी आनी बऱ्या वाटेंत चलोवंक बरो फुडार अपनावंक बरें जिवीत बांदून हाडूंक सोमी तांकां आदार दिवं दी कसो वेचीक पूत आपल्या त्या फातकांत आसतना ताच्या मतीक उजवाड आयलो बापाय लागीं फाटी आयलो फातकाक ताणें पाट केलें तेच बरी ह्या ड्रग्स म्हणल्या वशाक बरी जाल्ल्या युवजनांनी भुरग्यांनी ताका पाट करून फाटी येवंक सोमी तांकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया आयक आमचे प्रार्थने सुमिया आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसल्या विविध गरजां खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक बरी सैरीक मेळचे खातीर मागया फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत जायत्या जाणांचें लग्न जाल्लें आसा लग्न सक्रामेंतांत कुटुंबा जिविताक ताणें पांय तेंकला आज आमच्या मंगळुरांत जायतीं लग्नां विच्छेदन जावन आसात व्हडा संभ्रमान लाखांनी करसून आमी आचरण करता तीं लग्नां एका वर्साक बाळवाना तसले दीस आयल्यात बायलो संभ्रम सडला पूण कुटुंबाचें जिवीत व्हडा आपायांत आसा कुटुंबाचें वरस जावन हें वरस आमी समर्पिलां आसता सर्व कुटुंबां खातीर विशेश जावन नव्या कुटुंबाक पांय तेकल्या नव्या काजारी जोड्यां खातीर मागया तांणी आल्तारे मुखार दिल्ली बसावणी सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत आखेर पर्यंत विश्वासी रावोंक कसले कश्ट आयल्यार सांगाता रावोंक दिल्ल्या बसावणेक विश्वासी रावोंक सोमी तांकां आदार दिवं दी आनी अशें एक कुटाम पवित्र कुटाम बांदून हाडूंक सोमी तांकां आदार दिवं दी सर्व नव्या काजारी जोड्यांक सोमी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्व आमच्या इतर गरजां खातीर मागया जे गरज जो इरादो तुमच्या मतींत आसा सक्रामेंतांतल्या सोम्याच्या पांयांतली भेटोवन दिया आनी खंडीत जावन सोमी आमकां आयकता सगळे आमी सोम्याच्या पांयांतली मौनपणी एक घडी बरी भेटोवन दिवन मागया सर आमचे गरजो सोम्याक भेटोवन दिवन म्हणया आयक आमचे प्रार्थना सोम्या आमची सर्व प्रार्थना सोम्याक भेटोवन दिवन सोम्यान दिले शिकयलेले मागणे सांगाता मागया आमचे बाबा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज संकाय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार
समयाचे आशीर्वाद घेवंक आमकां समी तयाराय करया. Ora sacramenta sastanaman koruya purvilya rupa badla novyoriti adarya salvo vichar askat vishmyat bavardachi boldiya zashi bapa tashis putat ullasani stutiza Padvi Mahima Sasna Sasna Ikastaya Harsita Tukadogay Cha Spiritan Samasami Navartaw Amen. प्रार्थूया. यदि आवडा सकरा हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास आमकां सोडलाय. तुझे सुडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. कालत्या काळजान मंदिरांत तुझ्या येता सुम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमची सोम्या आमी रडता ओडा मोनान तुका लबता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या सोम्या पातेन आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमची सोम्या आमी रडता ओडा मोनान तुका लबता. Mocal bombino munglaroso disse, salorasa jonovenoso disse, आणि तशेंच कारकोळ फेस्ती प्रारंभ जाला थंय सालोरसाची भक्त जावन आसा जाल्यार तुमी येद्या व्हडा संख्यान हांगासर आयल्यात. तुमकां जेजूचे नांवे ह्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे ते आसात अर्गामिस्तिला आयवन लोबो मोगार्नाड 80th बर्थडे दिसा अर्गामिस्तिता राफायल रॉड्रिगस बेंदूरू अर्गामिसांत इल्यांत फिलोमिना मस्किरेनस कुलशेकर जवाहर जस्टन डिसोजा होली फॅमिली वाडो रितिका बरेटो कुलशेकर
Magdalene Alvarez Chatmak Misla, Dennis Alvarez, San Francis Xavier Vado, Eugene Fernandez, first death anniversary Jadisa, Miss Tilantija Burgiani, San Joaquim Vado, Henry D'Souza Chatmak Misla, Josephine D'Souza, Infant Jesus Vado, Clifford Emmy Jerome Patrick, Anjatmak Misla, Tanja Burgiani, San Joaquim Vado, Augustine John Norona Jatmak Misla, Veronica Priscilla Norona, Mother Teresa Vado, Alice John D'Souza, Anjatmak Misla, Tanja Burgiani, San Joaquim Vado, Gercha Alma Posod Misandilian, Rina Juliana Fernandez, San Joaquim Vado, Dennis Alvarez, San Francisco Vado, Magdalene Fernandez, Divine Mercy Vado, and प्रत्येक त्या समापासून मिसिता डेनिस अल्वारी सान फ्रांसिस सावेर वाडो या सर त्या समापासून आम्ही बलिदान भेटयता भक्तीपणी या बलिदानात आम्ही आता प्रवेश जाऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त दय मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो भगवंत लॉरेन्सच्या मनाक नव्यान करून ह्या मिसपेटोंक हांगासर आयल्या. अशा वांजेलांत जेजून विचारले सवाल कोण म्हजी आवय कोण म्हजी बहीण भाव. जो देवाच्या कुशे प्रमाणे ची येता तो जावन आसा म्हजी आवय म्हजो भाव आनी भयण. देवाच्या उतरा प्रमाणे जर आमी ची येता सम्याच्या कुटुंबांत आमी सांदे जाता तर सम्याच्या उतरा प्रमाणे ची येवंक प्रयत्न करया. सम्याचो भाव जावन भयण जावन सम्याच्या कुटुंबाचो सांदो जावन ताका मानता तसलें जिवीत जियोंक सम्याचो आदार मागया. फावो त्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो उडवडार. ह्या बसोत बघे सदां संकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. सोमिया काकुळका सोमिया काकुळका क्रिस्ता काकुळका क्रिस्ता काकुळका सोमिया सोमिया काकुळका. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लॉरेन्स दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. तुझ्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावळी शिवाय तांचें खरें रूप न्हय. देखून परत्यान परत्यान वर्सान वर्स म्हणून सदांच काळ तिनच बलिदानां भेटयलीं जाल्यार ताचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना. आनी जर संपूर्ण करची सकत ताका बी आसली तर असलीं बलिदानां भेटूंचें येदुळूच बंद जातें आसलें. कारण देव स्तुती करतले सकड एकच फावटी नितळ जाते.
आपणे पाताक आदारला म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सरते. हाचे बदलाक असली बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पथकाचो उगडा साडटात. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप करची सकत ना. ह्या पसतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें, बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशेंत बरोवन आसलेल्या बरी, देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवाली नात. तरीय सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसलीं. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटीं केल्ल्या बलिदाना मरिपात आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. आपण दुर्बळे मनसाना साते बागे सर्गेचे रास्ताचे. आपण दुर्बळे मनसाना साते बागे सर्गेचे रास्ताचे. सर्वेस पर सदांच विश्वास पोरतो, अन्याय जाल्यांक न्याय निजोवन दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कायद्यांच्यो सांगली तो तुटोवन उडयता. आपण दुर्बळी मनसाना साते बागे सर्गेचे रास्ताचे. सर्वेस पोर कुरड्यांचे दोळे उगडता, बागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस पर परगव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवेंक तो सांबाळता. आपण दुर्बळी मनसाना साते बागे सर्गेचे रास्ताचे. आपण दुर्बळी मनसाना साते बागे सर्गेचे रास्ताचे. संसाराच्या दर्या हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक सरकाराचे गोट तुवें ल्हानाक उक्तें केल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें.
लोकांचो जमो ताजे भोंवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगले अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी बायन आनी म्हजी आवय. देवाचे उदर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सगळीं कुटुंबांची मनशां आनी कुटाम नासतना आमचें जिवीत चिंतूंक साथ दिना. देखून कुटाम आमकां भोव लागशिले वो मोगाचे आनी कुटुंबांत आमकां जायत्य संगती मेळटात. कुटुंबांत आमकां रक्षण मेळटा, कुटुंबांत आमकां आदार मेळटा, संगात मेळटा. देखून आमी खंयच्याय बऱ्या गांवांक वचोंक बरो पिकनिकाक वा खंयच्याय दुसऱ्या कारणां वा कामाक कितलो बरो जागो आसूं दी, सांज जाता आसतना आमकां एक फावटी घरा येवन पावोंक जाय. कित्याक घरा रावले बरी खंयसरी रावोंक जायना. आमची सैरी आमच्या ग्रस्त आसूंक बरो, तांच्या घर बरें आसूंक बरो, व्हडली कुडां आसूंक बरो, पूण गेल्यार आमी कितले वेगी फाटी येवंक जाता तितले वेगी फाटी येवंक आमी पळयता. कित्याक आमचे गुरू ते घर गुडसूर जावंक पुरो वा रावळेर जावंक पुरो आमकां थंय मेळिल्लें तें जतन, तें रक्षण, तो एक संतोश दुसरे खंयसरी मेळना. देखून आमकां सगळ्यांक कुटाम भोव मोगाचे, कुटाम भोव लागशिले. आनी एक कुटाम म्हणटा आसतना थंयसर रक्त संबंद थंयसर आसा. रक्त संबंदाची मनशां हाका घरांत जियोवच्या हांकां थंयसर आमी कुटाम म्हणटा. आवय बापय भुरगीं आप व्हडली माय आनी अशे कुटाम थंयसर घडटा. पूण म्हाका अशा भावना आनी भयणीनो, आमचे कुटाम ते केवल रक्तामसाचे मात्र जावन उरले जाल्यार ते कुटाम संपूर्ण जायना म्हणलो संदेश आज जेजू आमकां दिवंक पळयता. केवल आमचो संबंध रक्तामसो जावन उरलो जाल्यार थंयसर आमकां नीज संतोश मेळना, नीज समाधान थंयसर मेळना. कित्याक रक्त संबंधाची मनशां ते एक स्वाभावीक प्रक्रिया, नॅचरल प्रोसेस. एक दादलो आनी एक स्त्री लग्न जातात आनी तांच्या लग्नाचो फळ जावन तांकां भुरगीं जल्मतात. पूण ते कुटुंब संपूर्ण जायचे जाल्यार इल्लेशे वयल्या संबंधाक वचोंक जाय. आनी तो संबंध जावन आसा जेजूच्या कुटुंबाक आमी कनेक्ट करूंक जाय. केदार आमचे कुटुंब जेजूच्या कुटुंबाचो वांटेली जाता, जेजूच्या कुटुंबांत आमी भागीदार जाता, ते दाळा ते कुटुंब संपूर्ण जाता. देखून आयच्या वांजेलांत पळया की जेजूक मेळोंक म्हणून ताजे आवय मोरी आनी ताजे कजिन्स म्हणत भाव थंयसर येतात. आनी ह्या वेळार तांकां मेळोंक जायनासलेल्या वेळार जेजूक ती खबर दितात. आनी जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजे भयण. आनी हें उतर जायत्यांनी कान घेवन आमकां दुरसोवचें आसा. मोरयेक जेजून सकला घाले, मोरयेक दिल्लो गौरव दिवंक ना, देखून आमी मोरयेक मान दी जाय म्हणून ना. असले एक सूख चिंतप जायते फावटी घालचें आसा. पूण जेजू कितें सांगूंक आशेता, जेजू आनी मोरये मदलो संबंद केवळ रक्तामाचो संबंद न्हय, तो खंडीत आसा. मोरयेन जेजूक जल्म दिल्लो आपल्या कुस्वात धांवन, पूण तो संबंध केवळ थंयसर उरोंक ना, बगर ताच्या की उंचलो संबंध. कित्याक मोरी जेजूक गर्भेत जाली देवाच्या उतराच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्या वरवीं. देखून जेजू तो संबंध उखलून दाखयता आनी म्हणटा कोण म्हजी आवय, कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. देखून मोरी देवाची आवय जावंक पावली न्ही, केवळ जेजूक आपल्या कुस्वान घेवन ताच्या पयलेच ती आवय जावंक पावली. केदाळा तिणें गब्रियल बुडव्याक म्हळें हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. जे कितें जेजून सांगलें कोण देवाची उतरा प्रमाणे जियेता, मोरयेन पयले कबलात दिली. मोरयेन पयलें म्हळें हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. आनी त्या घडये मोरी जेजूची आवय जाली. आनी ताचो फळ जावन पवित्र आत्मो तिची थंय देंवोन आयलो आनी ती
जेजूक आपल्या कुसवांत गरपेज जाली देखून पयलो संबंध जेजू थंयसर उखलून दाखयता आनी सगळ्यांक थंयसर आसलेल्यांक आपोवणें दिता आनी म्हणटा कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो म्हजी आवय म्हजो भाव आनी म्हजी भयण. देखून आज मुखाच्या भाव भयणीनो आमकां आपोवणें आसा. आमी कुटुंबान जिवनची मनशां आमचे केवळ संबंध रक्ता मासाचो उरलो जाल्यार आमी सुमेधान पयस व्हरता. बदलाक तें इल्लेशें आमी वयर येवंक जाय आनी जेजूच्या कुटुंबाक आमी संबंध घडोवंक जाय आनी ह्या वेळार मात्र आमचे कुटुंबाचें जिवीत तें अर्था बरी जाता. आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक थंयसर सोबाय येता. कुटुंबाचें जिवीत बरें जाता. केदाला आमी जेजूच्या कुटुंबांत वांटेली जाता. केदाला आमच्या कुटुंबाक आनी जेजूच्या कुटुंबाक गांस मेळटा. ह्यो थोड्यो संगती जेजूच्या उतरांत हांव आमकां समजून घेवयात. जेजून कितें म्हणलें कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे जियेता तो जावन आसा म्हजी आवय भाव आनी भयण. जेजूचें उतर आमकां कितें करूंक सांगता. पयल्यान जेजूचें उतर देवाची खुशी करूंक शिकयता. देखून केदाळा आमच्या कुटुंबांत देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमी पळयता. कुटुंबाच्या संद्यांनी तें जालां मात्र आमचें कुटुंब तें भाग्यवंत कुटुंब जाता. कित्याक भाग्यवंत कुटुंबांत हर एकल्यांनी देवाची खुशी करूंक पळयलें. जावं करून मोरयेन जावं करून जुजेन जावं करून जेजून हर एकल्यांनी बापाची खुशी करूंक पळयलें. देखून केदाला आमी आमच्या कुटुंबांत देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करता. आमचें कुटुंब भाग्यवंत जाता. दुसऱ्यान केदाला देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत वाचता. केदाला देवाचें उतर आमी वाचून त्या प्रमाणे जियेता. तें जाल्यार आमचें कुटुंब संपूर्ण जाता. तें जाल्यार हांव जेजूचो भाव जाता भयण जाता. जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो जाता. कित्याक थंयसर जेजून सांगलेले बरी आमी जियेता. आमकां जाय जाल्ले बरी आमी जियेना. तिसऱ्यान जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो जाय जाल्यार आमी जेजून सांगलेले बरी करूंक जाय. जेजून कितें म्हणलें जें म्हज्या ल्हानांतल्या एका भावाक तुमी केलें भयणीक तुमी केलें तें म्हाका तुमी केलें. केदाला आमी जेजूचो भाव जाता. आमी सकड एकामेका भाव भयणी जाता. देखून केदाला आमी एकामेकाच्या गरजांक पावता. पयल्यान आमच्या कुटुंबांत एकामेकाच्या गरजांक पावता. उपरांत आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत केदाला आमी एकामेकाच्या गरजांत पावता. तें जालां हांव जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो जाता आनी आमी सगळीं एक कुटुंब जावन जियेता. देखूनच आमी गीत गायता. एक कुटुंब जावन सांगाता आमी इगर्जेंत मीस पेटोवंक गीत गावन आमी मिसाचें बलिदान आरंभ करता. जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो जाय जाल्यार आमी जिवितांत बोगसूंक शिकोवंक जाय. पेल्याची सेवा करूंक शिकोवंक जाय. जेजून जर कुडसार जावन बोगशिलें जेजू आमकां म्हणटा तूं म्हज्या कुटुंबाचो सांदो वय जाल्यार जें कितें हांवें तुका सांगलां तें बरें कर. देखून जेजून बोगशिलें जेजून पांय धुले. देखून आमच्या कुटुंबांत पेल्याक बोगशीत आसतना पेल्याची सेवा करता आसतना आमचे कुटुंबाचें जिवीत जेजूच्या कुटुंबांत जियोंक आमी शकता. आनी आखरेक आमच्या कुटुंबाचें जिवीत अर्था बरी जावचें केदाला म्हळ्यार आमी मोग करता आसतना. देखून कुटुंब आरंभ जावचें मोगांत. देखून जेजू आमकां आपयता जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देखून कुटुंबांत एका मोगाचें वातावरण आसा जाल्यार माया मोगाचें वातावरण आमी रुपीत करता जाल्यार आमचें कुटुंब संपूर्ण जाता. आमचें कुटुंब जेजूचें कुटुंब जावन बदलता. जेजू जाता आमचो भाव आनी आमी एकामेकाक भाव भयणी जाता. तर आमकां आमी सवाल करया आमचें कुटुंब कशें जावन उरलां. केवळ एका रक्ता मातसो संबंद जावन मात्र उरला गी वा जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जावन उरल्या गी. जर जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जावन आमी उरता जाल्यार खंडे जावन थंयसर कितेंय जावं दी समाधान आसतलें शांती आसतली संतोश आसतलें. आनी जेजून कितें मोरयेक म्हळें आपल्या भावांक म्हळें तूं म्हजी आवय म्हजो भाव आनी भयण केदाला म्हजें उतर तुमी पाळतात. तेच बरें जेजूय आमकां सांगतलो. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतना आमी जेजूची भाव भयणी जावन उरतल्या. तर ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.
क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर्म आम्ही परताव ओंडो आणि वाईन बाबा तू स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर म्हज्या भाव भयणीनो आमचे बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता दिसले जावन दी मन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाने मैमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरे जमनी दंपलेल्या गोवांच्या खणा बरी आपल्या जिवाची या संसारांत परवा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरण्यावरवी महिमेवंत जालो आणि पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संसाराच्या सोडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळसा उबारुया आमी ते सर्वेस्परात भूभता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेधरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आणि आपल्या रगत वारोवन तुझे विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आणि अशें आमच्या स्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुझे बळ संपूर्णायेन परसळता देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडोनी तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरावतले हे म्हज्या उगडासाक खरात बाबर तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि फ्रांसीस आमच्या घेवन बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा आणि सगळे या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचं बरोबर सुदोड मरण पबल्यान त्या आमच्या भावा बहिणीची तूं काकुळट कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोट पळोवंक फोव कर हांगासर हजर आसल्या आमा समेत संजय दया कर म्हण आमी मागता हांव कार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन उजोजे तिचो पती भगेवन धर्मदुतां सालोरेस आमचो शरोती आनी सर्व कोण तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगातात त्यास जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून सम्यान केलेले प्रार्थन आम्ही संगता म्हणूया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गवळ्या बोऱ्या इश्टा करया एक अर्जान मोजा सौम्या जेजू येण्यात स्वादी राखता हांव तुज्या सर्गी मनान आमकां पोसच्या अमर जिवा खंती दुखांत कश्टा वावरांत आमच्या विशिवा पुनर्जीवन पवनांत आमच्या धन्या देवा सासणी गुणाक सदांच लाभोच्या आमच्या बाबा गवळ्या बऱ्या इश्टा करया एक अर्जान मोजा सौम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या सडवून दारा बासयलेल्या संवसारा उजवाडा पातका मरणात हांव सोडयल्या आमच्या तारोका पाटय उजवाड दावडाय काळू धाडत म्याक तुज्या दाखय दयेन वाट परजे तुझ्या मोगाच्या गवळ्या बोरया क्रिस्ता करया ये काळजान बोजा सौम्या जेजू येण्याक स्वादी राखता हांव तुज्या. प्रार्थया.
प्रतीक्षा बापा जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ देवा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणावरवी भगवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बल भाव बहिणींच्या कष्टांक आणि हाल उपाद्र्यांक उघड आणि त्यांच्या गरजांक पावोंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आणि अनित भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्कां बसत कस्टमरांतले गुण सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. बाबा बेनो आज मंगळारचो दीस कारकोळ बसिलिकांतय सालोरेन्साची व्हडली परब जावन आसा तरी हांगासर सालोरेन्साचे भक्तीक तुमी आयल्यात ह्या नोवेनाक येद्या संख्यान तुमचो उपकार बावडटा तुमचे देवाचे आशिर्वाद मागता तुमची सर्ते समा सालोरेन्स जेजू लागीं मागोवन जारी करून दिवन मागता. आयचे भक्तीपण चलोवंक आयिल्लो हांगासर सेमिनारीचो प्राध्यापक फादर ताचो आमी उपकार बावडटा आनी ताच्या मिसामांत ताका बरें मागता. सबारपोटी ते ह्या जागाक हांगासर आयल्यात आनी फुडें ते येतात तांच्या उत्तीम त्या मागण्याद्वारी आमकां आमची काळजां मनांत आनी देवा ती उबारल्यांत देखून पदरा पासो तुमचे समेत संजीन उपकार बावडटा आनी तांच्या मिसामान सेमिनारीच्या वावरान सेमिनारिस्तांक ते तरबेती करतात त्या वावरान तांकां हांव जैत मागतां. थँक्यू फादर. तशेंच आयचें हे भक्तीपूर्ण चलोवंक गायनाद्वारे आदार दिल्ल्यांचो आनी तुमचो समेतांचो उपकार बावडटा देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर मागता. ह्या नोवेनाची अर्गां पाठोवन त्या समासात एकल्याचें खाजाराचें फंक्शन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून देवाक अर्गां दिल्यांत एकल्याक बरें काम मेळ्ळें पासून देवाक अर्गां पाठयल्यांत एका स्त्रियेचो बाणतेर बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासून देवाक अर्गां दिल्यांत एकल्याची कॅन्सर पिडा ती गूण जाल्ले पासून ती श्रीदेवेक देवाक विशेश अर्गां दिता. दोगां जाणांक तांच्या जिणयेन तांणी आशिल्लो बरो फुडार मेळ्ळा देवाक अर्गां दितात. एकल्याक इस्रायल वचोंक फावो जाला सकयल प्रोसिजर जावन इस्रायल वचोंक तयार जाला देवाक अर्गां दिल्यान. दोगां जाणांक तांच्या मतीक समाधान मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यान. एका विशेश संकश्टांतले एकल्या राखिल्ल्या पासून देवाक अर्गां पाठयल्यान. दोग जाण परगा वचून थंयसर तांकां बरें काम मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यान. एका घरा समाधान आयलां देवाक अर्गां दितात. एका घरा मागणें नातिल्ल्या सकट मागण्यांक हजर जातात देवाक अर्गां दितात. भाऊ भयणींनो ही सकट उपकार सालोरेन्साच्या विशेश मजतीन आमच्या भाऊ भयणींक मेळ्ळे तांणी हांगासर साक्ष दिल्या. तांची अर्गां पाठोवणी आमची अर्गां पाठोवणी सांगात गेली आनी थोडो वेळ सोम्याची स्तुती करी आमचे हात उबान अर्गां तुका सोम्यान जेजू मोगलाब तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू मान तुका सोम्यान जेजू वंदन तुका सोम्यान जेजू प्रणाम तुका सोम्यान जेजू जय जय तुका सोम्यान जेजू मोगला सोम्यान जेजू हांगासर येवच्या सर भक्तिकांच्या जिवितान जायत्या आसर्यांत करता तांचे उपकार फोव करताय तांच्या जिणयेन बरें करताय पिडा गूण करताय समस्ये परिहार करताय मतीक समाधान दिताय कुडीक भलायकी दिताय घरान संतोष दिताय ह्या सर उपकारां पासून आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू मोगलाब तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गां जेजू मोगलाब जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू. Praise you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजान हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू हांव होगळां दिता जेजू काळजान.
आयची ते समस्या आसात एकल्याचे नवें प्रोजेक्ट सक्सेस जावंक मागतात एकल्याचे ओरिजिनल रेकॉर्ड्स लॉयरांतान पाटी येवंक मागतात एकल्याचो 20 सेंट जागो रजिस्ट्रेशन जावचे बसत मागणें विचारलां एकल्याची कॅनडाची विजा रिन्यू जावचे बसत एकल्याच्या घराक डोर नंबर बेगीन मेळचे बसत एकल्यान दिल्ले पयशे ताका पाटी मेळचे बसत एकल्याक बोरवेल काडूंक परमिशन आनी त्या बोरवेलान बरें उदक मेळचें बसत एकल्यान कंपनीन इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळचे बसत दोगांक दुबईन बरें काम आनी विजा मेळचे बसत दोगांची एलर्जी गूण जावचे बसत दोगांच्या पांयांच्यो गांठी गूण जावचे बसत एकल्यान मेरीन इंजिनियरींग फर्स्ट सेमिस्टर बऱ्या रितीन पास जावचे बसत दोगांच्या कुटुंबान शांती समाधान आसचें बसत दोगां भुरग्यांनी सारकें उलोवंक जमचें बसत एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन पंता पावचें बसत तेगांची कॅन्सर पिडा गूण जावचे बसत एका फॅमिलीक न्यूझिलँडान बऱ्या तरान न्यूझिलँडांतान बऱ्या तरान पाठी येवचे बसत एकल्याचें बिझनेस बरें जावचें बसत गांव भुरग्यांनी बरें करून शिकचें बसत दोगां गर्भेस्त स्त्रियांचो बाळंतेर सुखसयन जावचें बसत त्या गांवांक परगमांत काम मेळचें बसत एकल्याक मतीक समाधान मेळचें बसत एकल्याचें सर समस्ये परिहार जावचे बसत दोगां जाणांक तांच्या जिणयेंत आनी आशिल्लें जारी जावचें बसत एकल्याक आत्मीक गटाय मेळचे बसत एकल्याक मागणें करून कृपा मेळचें बसत दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मेळचें बसत इस्रायलान एकल्याक बरें काम मेळचें बसत दोगां जाणांक कॅनडा वचोंक तांचें प्रोसिजर पुरो जावचें बसत दोगां जाणांक तांच्या विशेश तेसां बसत मागोवंक विचारलां बाबा भिनो ही सगळीं तेसां हांगासर आमच्या सालावरच्या पांया तळ्या पडिल्लीं थोड्यांनी प्रत्येक मागणें विचारलां डेनियल कॅस्लिनो तो बोर्ड एग्जामान बरें करून बरोवन पास जावंक ताज्या घरच्यांनी मागोवंक विचारलां प्रिसिल्ला मेळ्ळ्याची मेमोरी पवर पाटी येवंक उडासाची सकत तिची गेल्या राफाएलाची उसमोड शेळ कोंकली पाटीची दूख सगळी पिडा गूण जावंक रेशमा म्हणल्याचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक आल्बर्ट डिमेन्शिया नपयसावन सारको जावंक हिल्डा क्रास्ता पाट दूख गूण जावंक लिना डिसोजा कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक राहुल डिसोजा इस्रायलांत वचून थंयसर ताका बरें काम मेळोवंक दोग जाण विशेश उपकारां बसत मागतात लिना म्हणली आमच्याच फिरगेजीची ICUंत आसा तिका संपूर्ण बरी भलायकी मेळोवंक तशेंच IV म्हणली विकार जीवदाळ सबोन आस्पत्रेंत आसा ती संपूर्ण बरी जावंक दोग जाण परगांवा वचोंक आशेतात तांकां थंयसर वचोन फोव जावंक आनी बरें काम मेळोवंक एकल्याक ताणें आशिल्लें सगळें जारी जावंक एकल्याक विशेश समस्या तावन परिहार मेळोवंक दोगां जाणांक तांच्या मतीक समाधान मेळोवंक प्रत्येक रितीन मागणें विचारलां भाऊ भयणो जायते तेसां तुमी आयकलीं ह्याय तेसां बसत आमी मागया आमच्याय तेसां बसत आमी मागया हे भक्तीपण जायतीं जाणां पळोवन आसात तांच्याय तेसां बसत मागया ह्या दिसांनी थंयसर कारकोळ बासिलिकान वर्जयत परब जावन आसा हे परबे वचून सालोरसाची मजत मागतल्या सुमेस्तांक ताचे उपकार फोव जोन दीत ह्याय पुणताळा घेतल्यांक सालोर देवा लागीं मागून तांचे सकट उपकार जारी करून दी आमी हाती धरिल्ले ताचें मंदीर सोबोवचें काम तोच तें पंता पावोवन दी उदार म्हणचे दाणी आमकां दिवं दी आनी आमी हाती धरिल्ली सगळी योजना पंता पावोवंक तो आमकां आदार दिवन दिवन मागया एगडी बरो आमची हात जोडया तुमचे ते सामान तुमच्या मती काडा कितें तें सांग घेवन तुमी आयल्यात रिमेंबर युअर इंटेंशन ही सगळीं त्या सावी आलतरीचे दवरया सालोरच्या पांय दळी हाडया आनी आत उबान सरेस्परा देवाक आमी उलो मारया मोगळा सुमयान जेजू आमी जायतीं त्या समायकली आमच्या भाव भयणीचे कश्ट तांची पिडा शिडा तांचे समस्ये तांची बेजाराय तुज्या पांयां तळी हाडटा तुजी खुशी वयतर ही सर त्या समा जारी कर ह्या त्या समा सांगता आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक येता आसतना आमची ते समा आमी हाडून आयल्या सोम्या आमची सर ते समा तुका समर्पण दिता ह्या घडये हे भक्तीपण जायतीं जाणां तांच्याच घरांनी आस्पत्रांनी आश्रमांनी परगांवांनी पळोवन आसात तांची ते समा जारी कर सोम्यान जेजू आमकां एकल्याक आपोट जेजू गूण कर जेजू आमचे लागीं प्रत्येक जावन मागण्या विचारल्यांची
ते समा तूं जारी कर जेजू सोम्यान जेजू आमी हाती धरिल्ले आमच्या इगर्जेचे काम पंथा पवंक आमकां आदार दी जेजू उदार मनाचे दान आमकां फावो कर जेजू येदोळ म्हणसर दान दिल्ल्यांचेर या फुडें दान दितेल्यांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादा वत जेजू तांची सर ते समा जारी कर जेजू सोम्यान जेजू आमचे मागणे आयक जेजू आमच्या कुमकेक ये जेजू आमकां आपट जेजू आमकां गूण कर जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू अर्गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता तुका जेजूच्या नावान बापा ये मागणे करता तुका दिमी म्हणया सालोरसाचें गीत गावन आयचे नवेन प्रारंभ करया. Mogai patron San Lorenzo, naman katawa mituga, pagdurak namcha sarvacha, salay watin Kristayacha. सालोरेसा लागीं मागणे ये जैते वन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आनी मार्तिरा परत्या पाटयेन आनी बरोवशेन आमी तुजे सशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणे बरी आमची जिणे आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो बाबाट चडय आमच्या सालत्या जिवनांत बाबार्था विरोधी आमच्या सत ताळणेचे जैत करूंक आमकां मजत दी. तवळ तोळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बाबात दृढ करूंक आमकां बरें म्हण दी. दुबळ्यां दय पिडेस्तां दय आनी गतदार नातल्या दय उदार जावं आनी तांच्या गरजांत पावूंक आमकां दया कर. पवित्र करिस्तांनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुसार केळयल्या जेजुतान आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा बसत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर युवजनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. अक्रिस्तांवांक आनी भवातान शेळयल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख म्हळ्याची कर. भवार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियो आनी मागीर मोन मरोन सगळ्या तुजे संगी देवाक उगोलसूंक आमकां फोव जमच्याक आमचे गदी देवा लागीं विनाती कर म्हण आमी मागता. आमेन. पिडेस्तां सोडास कडया जायत्या पिडेस्तांनी प्रत्येक मागणें विचारलां. ह्या घडये मस्तू जाण आस्पत्रेंत आसात. आमच्याच फिरगज घरा मदें थोडीं आस्पत्रेंत आसात. विविध पिडेक वळख जाल्ली भाव भयणी आमच्या लागीं मागोवंक विचारतात. आयसीयून थोडीं आसात. मस्तू जाणांक आज ऑपरेशन आसा. मस्तू जाणांक डायलिसीस आसा. किमो आसा. आस्पत्रेक गेल्यार आमकां पिडेसांचे कस समजतात. ह्या सक्कट पिडेसांचो उडास काडया. जेजू सगळ्यांक आपडून दी. गूण करून दी. मतीची कुडीची पिडा जेजू गूण करून दी. आत्मीक रितीन तांकां बरें करून दी. सत पिडा शिडा जेजू गूण करूंक शकता. जेजू श्रेश्ठ वैज आमची पिडा आमी कसल्या पिडेंत आसा सदांच्यो पिडो आमकांय आसात त्योय जेजूक आमी सांगया. आमकांय आपोट जेजू गूण कर जेजून मागया. आतां ह्या जाग पिडेस्तांचेर प्रत्येक मागणें करता. सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोबे आसूं. प्रार्थया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखेक पिडेक आनी कश्टाक आनी अडचणेक संपटलेल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सालोरेसान आपल्या जिणी आनी मरणान जायत्या जापा करून तिस्स मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरताव. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हूण मागताव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आम बसत विनादी कर भगवंत लोरेसा क्रिस्ताच्या बसून आमी फौजांच्या खातीर प्रार्थया सर्पदिदरा देवा भगवंत लोरेसाक उज्याच्या उळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वटण्याचो उजो पलवांची सकत आमकां दी आमी भवार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून आमेन. पसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे वडोदकार. उबी रावया बाबा बेनिनो. आमी स्पॉन्सर केला राफायल रॉड्रिगस ताच्या 80th जल्मा दिसाच्या उडासाक अर्गां दिवन ताणें देवान दिला बेंदूर सोतो ताचो आमी उपकार बावरता ताका बरो जल्मा दीस मागता आनी मुखल्या ताच्या जिणेन सर ताका बरें जावं दी बरी भलायकी ताका मेळोवन दी म्हूण आमचें मागणें आमची आशा. हॅपी बर्थडे राफायल रॉड्रिगस. हांगासर हे जम्यांत आसल्यार तुका जल्माचो दिसाची शुभाशय. तशेंच ते बादेन एवजीन फेर्नांडीस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरीच्या उडासा भुरग्यांनी दिलां सांजो किमोडो तांणी कुशेची खाणीक दिल्या तांकांय आमी बरें मागता आनी त्या बादेन एवजीन फेर्नांडीसाक सस्नाचो विशय मागता. तुमच्या कुटुंबांत बऱ्या कार्या वेळार आमचो उडास दवरा जावं बरो तुमच्या मोगाच्यांचो मरणाचो दीस जल्मा दीस जुबलेव हांगासर तुमी 10 जाणां जेवण दिल्ल्या वेळार 10 जाणां तुमचे खातीर मागतात आनी आमच्या पुणतळाक तुमी आदार दिल्ले बरी जातात. तशेंच उडास दवरा आमचें येवजन तें पंता पळोवंक आसा बेगीन आमकां परत आमच्या इगर्जेन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसा. फुलनी पाकली आमकां दान दिवन तुमचो आदार दियात म्हणून कालती विनंती. आतां आमचे जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या पयलीं आमची योजना सुफळ जावंक आमी मागया देवाक लागीं मागल्यार देव खंडीत आमकां दिता. देव मागणी हांव सकाळ मागता तुमी तुमचेतल्याकच ह्या मागण्यान भाग घेवयेत. शतमनोत्सव स्मारक योजना सुफळ जावंक मागणें सर्गींच्या मोगाळ आनी काकुळदारा बापा सालो रेसाक समर्पीत केल्ल्या ह्या बंदेल फिरगस कुटुंबान जियोवचे भाग तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्घ दिता. ही फिरगस स्थापन जावन 100 वर्सां समच्या ह्या बगी संदर्भार आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर बेसामा खातीर आमी तुका दिनमस्ता. आमच्या फिरगस शतमनोत्सवच्या बागी सुवाळ्यार आमी मांडून हाडली सर योजना तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता. प्रत्येक जावन आमी हाती धरिल्ले आमचे देव मंदीर नवीकत येवजण तूं स्पंता पावय म्हूण मागता. सर्वेस्पर गरबांदी नंतर वावरड आनी वावरचे व्यर्थ म्हणल्या किर्तनाच्या उतरा प्रमाणे तुजे विणे आमी आमचें देव मंदीर बांदूंक शकना. आमकां हें देव मंदीर नवीकतचे भाग तूं फोव कर. ह्या कामाक सर फिरगसकर आनी हाताक हात दिवन वावरीशें कर. जो हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगासो जाता. ह्या योजना बऱ्या मनाचें उदार काळजी दान ही आमकां फोव कर. जो उदार मनान दान दिता ताका सर्वेस्पर ग्रेस्त करता. येदोळ म्हणसर दान दिल्ल्यांचेर ह्या फुडें दान दितेल्यांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां वत आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाठी दी. तांची सर ते समान तूं जारी कर. आमचो बाबार्थ घट कर. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आमकां तीर कर आनी आमची कुटुंबां भगवंत कर. आमीच एक दिव्य मंदीर जावन सदांच तुज्या राजान जियोवंक आमकां फोव कर. आमचें फिरगस कुटाम आनी आमचे सर योजना तुका आमी समर्पण दिता आनी तुज्याच आदाराचेर पातयेवन आमी फुडें सरता. तूंच आमकां राख आनी सांबाळ आनी आमची सर योजना तूंच सफळ कर. आमच्या फिरगीचो शतमनोत्सव संभ्रमान आचरण करचे भाग आमकां फोव कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या पात्रोण संता आमच्या प्रसादान जेजू लागीं विनंती कर आनी आमचे सर ते समान जारी कर आमेन. जेवणाचेर आशिर्वाद सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तुका अर्घां दिता. हो दीस तुवें आमकां पळोवंक फोव केलोय. हांगासर ह्या बगेवन जाग्याक तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय. आमच्या हाता पांयांक तुवें बळ दिलाय. आमची सर मागणी तुवें आयकलें आमी तुका दिनमस्ता अर्घां दिता. ह्या बगेवन जाग्यार जायतीं असर वीज बी तातूंत करताय म्हूण आमी समजता. ह्या बरोवशेन आमी हांगासर येता. आज आमी तुजे मुखार हाडलेलीं सर त्या सामान तूं जारी कर. आमकां केल्या उपकारांक आमी तुका अर्घां दिता. आज हांगासर आमकां जेवणाक स्पॉन्सर रावला राफायल रॉड्रिगस. ताचो 80th जल्मा दीस आसा. ताका आमी बरो जल्मा दीस मागता. बरी भलायकी आमी मागता. ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बऱ्या भलायकीन ताका दवर. तशें देवादीन एवजीन फेर्नांडीस आत्म्याक ससनाचो विशवलो पळय तिच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. ह्या पुणतळा पुलनी पाकली दान दिवन मंगळारच्या जेवणाक तशेंच आमच्या येवजनाक दान दिल्या स दानीचेर आशिर्वादां वत 100 वांट्यांनी ताका पाठी दी. आमचें येवजण सफळ जावं बरें उदार मनाचें दान आमकां फोव कर. आमचे सगळीं कामां पंता पावय. आमचे सांगाता तूं राव. तूं आमचें देव मंदीर बांदिना जाल्यार आमी वावरचें व्यर्थ. आमच्या सांगाता सदांच रावून आमकां आदार दी. आनी आज ह्या दनपार बारा
आमी आमचें जेवण सूंक वेता ह्या जेवणाचेर हें जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांचेर हें जेवण आमकां तयार करून वाडटल्या समेस्तांचेर आनी आमचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमकां सगळ्यांक तुज्या मोगान सांबाळ सोमया तूं जियेतन रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Kiloi moksomia Jesuso Prasaloi sandesh Christaso Zodloi kuru matiraso Amar sasning jivitaso Mugar patron San Lorenza Naman kartawa mi tuka Pavtu ragnamcha sarvacha Salai vatin Kristayacha Mogal puta save Aukvar Maria Shirvadi Vamka आम्हा पासत विनंती कर बगेन कुर्साचे कृवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.